नॉर्मल जर हाऊस वायफ Yes. सेव्हिंग करपाक सोदता किंवा इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदता तेणी कशें करचें कित्याक तेजे कडेन खूब पयशे कमी आसता. तेजें कंडिशन अशें आसता की बाबा भुरग्यां खातीर सेव करपाक जाय घोवाक सांगिनासतना किंवा घोवाक सायडीन दवरून Right. आनी तो पयशे यूज करपाक शकता. अशा Right. कंडिशनान बायलांनी कशें कितें पयशे सेव करपाक जाय. हय. यू शूड अवॉइड म्हणजे क्विक रिच जावपाचें खंयचोच फॉर्म्युला नासता. टायम वयता तितून. काय म्हणतात सक्सेस इज नॉट ओव्हरनाईट दिसाचे. इमर्जन्सी फंड पयलीं आसपाक जाय. इमर्जन्सी फंड पयलीं आसपाक जाय. एस्पेशली अशे कोण मिडल क्लास आसता जेंचे आनीक कांय हें ना प्रोविजन कांय. आफ्टर 25 एज न्ही की भुरगे खंय कामाक लागता आनी जोडपाक एक्चुअली लागता. रायट. सो तेंच्या कडेन काय आसता तांकां विदीन 30 इयर्स पर्यंत जें लगीन येता किंवा येता थंय पर्यंत तांकां फ्री जावपाक जाय आसता. विदीन 5 वर्सां हें आसता. Right. ते 5 वर्सांत ते कशें कितें करपाक शकता. बेजीक जर तेजी सॅलरी जर 15,000 धरली आफ्टर ग्रॅज्युएशन पास Right. आनी 5 वर्सां जर आसा तो कळ्ळें कितें करपाक शकता. 3-4 बँकेन अकाउंट केलो आनी 5-5 लाखूच दवरप. पर अकाउंट 5 lakhs जाय. म्हणजे सेफ न्ही. आतां बँकेचे उलयता तशें बँकेचे सपोज पयशे बुडले ऑर बँक बंद जाली जाल्यार अप टू 5 lakhs युअर मनी इज कवर्ड. 5 लाख मेरेन तुमचे पयशे आसा जाल्यार एज पर म्हणजे आरबीआय गायडलायन 5 लाख तरी मेळटली. बाय नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल न्ही आतां आमी इन्व्हेस्टमेंटाचेर फायनान्शियल फ्रिडमाचेर उलोवपाचे पयलीं तुमची हितूर एक्सपर्टी कशी किंवा तुमी हितूर कशी पावलां दवरली ह्या सुरवात. सो हेतून हांव पयलींच्यानूच आसा. बेजिकली जेन्ना हांव कॉलेजीन आशिल्लो तेन्नाच्यान शेअर मार्केटा बद्दल आमचे कॉलेजीन सर बी उलयताले. सो तेन्नाच्यान म्हाका एक एक्सायटमेंट आशिल्लें की वॉट इट इज. म्हणजे एक्झॅक्ट आयडिया काय नाशिल्ली. बट मागीर हांव वाचपाक स्टार्ट केलें, सराक विचारलें, मागीर सरान सांगलें हाव इट वर्क्स. मागीर तेन्नाच्यान हांव म्हाजें बारीकशें SIP चालू आशिल्ली सिन्स 2015. मागीर 2019 आय जस्ट केम अक्रॉस समवन. सो तेणें म्हाका मेन्शन केलें की देर इज समथींग कॉल्ड एज म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटरशीप. सो वेरीन यू कॅन हेल्प द पीपल. म्हणजे तांकां फायनान्शियल प्लॅनिंग कशी करपाची, रिटायरमेंट प्लॅनिंग कशें करपाचें तें सगळें सांगलें म्हाका. सो आय थॉट इंट्रस्ट आसा सो वाय नॉट गो इन टू इट. सो मागीर डिसेंबर 2020 हांवें एक्झाम आन्सर केली. आय गॉट सर्टिफायड आनी मागीर हांवें स्टार्ट केलें. जस्ट म्हाका विचारपाक तुमी सर्टिफायड आसात, सर्टिफायड नासता आनी सर्टिफायड आसतात पळय डिफरन्स कितें आसता. दोगां कडेन नॉलेज आसता तो एक्सपिरियन्स आसता पण डिफरन्स कितें आसता. आतां सर्टिफायड आसता पळय तो देर इज एसोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया. सो तेजें जेन्ना सर्टिफिकेशन घेता आमी सो दॅट थ्रू दॅट सर्टिफिकेशन वी कॅन एक्चुली डू द बिजनस. म्हणजे लोकांक गायड करपाक, एडवायस करपाक ते आमी सर्टिफायड आसता. आनी नॉर्मली जो सर्टिफायड ना सो तेतून एज पर सेबी गायडलायन्स कितें आसा तुम्ही डायरेक्टली अशी म्हणजे इफ यू कॅनॉट डू इट फॉर विथ मनी म्हणजे तू एडवायस दिले यू कॅनॉट चार्ज द क्लायंट. ओके. सो इफ सपोज तुझे सर्टिफिकेशनूय ना आनी तू तरी चार्ज करता जाल्यार इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट लिगल बेजिकली. सो दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन बिकमिंग अ सर्टिफायड आणि बेश्टे अशें कोण. माझं सुरवातीक न्ही स्टार्ट करच्या पयलीं प्रश्न असो करपाक जाय सुरवातीक की एक्चुअली सेव्हिंग आनी इन्व्हेस्टमेंट भितर फरक कितें आसा, दोनी एकूच कशें कितें आहा. हा सो व्हेरी गुड क्वेश्चन. सेव्हिंग कशें आसा तुवें इन्व्हेस्ट म्हणजे पयशे आसा तुजे कडेन सो एक तर तूं तुजे घरान दवरता कॅश ऑर गुल्लकान घालून ऑर बँकेन दवरता. आतां देर इज अ कन्सेप्ट कॉल्ड इन्फ्लेशन. ओके. इन्फ्लेशन म्हटल्यार म्हारगाय. सो इन इंडिया इन्फ्लेशन इज बिटवीन 6 to 6.4%. जेन्ना तूं खंयच्या जाग्यार दवरता वेरीन इट इज लेस देन द इन्फ्लेशन इट इज युजली कन्सिडर्ड एज सेव्हिंग बिकॉज तेतून तुजे पयशे ग्रो जायना. इनफॅक्ट जे पयशे जे सपोज तुवें घरान दवरले फॉर एग्जाम्पल अशें कॅश दवरले घरान फॉर मे बी 2-3 years. आतां तेजी व्हॅल्यू आफ्टर 2-3 years जी आयज आसा ती सेम आसचीच ना. सामकें. ओके. सो तेका लागून
व्हॅल्यू तुजी डावन जाता. सो जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट करपाचें आसता तेन्ना तुमी इन्व्हेस्टमेंट इन सच अ प्रॉडक्ट करपाक जाय वेरीन यू गेट मोर देन 6% ऑर मोर देन 7%. सेव्हिंग करपा खातीर खंयची खंयची मेथड यूज करपाक शकता आमी किंवा इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर आमी कितें कितें यूज करपाक शकता तो कशें स्टार्ट करपाक शकता. सेव्हिंग करपा खातीर जेन्ना आतां तुमचे टोटली डिपेंड्स ऑन केन्ना तुमकां पयशे जाय. से फॉर एग्जांपल आयज तुमकां आसा तुजे कडेन कॅश आनी इफ यू वॉन्ट दॅट मनी आफ्टर से 6 मंथ्स सॉरी सपोज 6 म्हयन्यान तुका एक घराचें रिनोवेशन ऑर भयणीचें लग्न आसा वॉटेवर सो तेन्ना तुका ते पयशे जाय. जेन्ना त्या टायमार तुवें खंयच्या इन्व्हेस्टमेंटान घालप इज अ रिस्की बॅट. कशें आसा तुवें इन्व्हेस्ट केलें मार्केटान सपोज घातलें बट 6 म्हयन्याचोच टायम आसा आनी फॉर सम रिजन सपोज मार्केट क्रॅश जालें or डावन जालें जो तुजें तो प्रिन्सिपल अमावंट आसता पळय तो सुद्दां मायनसान वचूंक शकता. म्हणजे बेसिकली कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेवप आनी हय जेन्ना सेव्हिंग म्हणजे सेव्हिंगान तुमी केन्ना वचप जेन्ना ड्युरेशन तुमचो चड नासता. जेन्ना तुका एमर्जन्सीक पयशे जाय पडटले ओके तेन्ना ते सेव्हिंगान दवरप. आनी इन्व्हेस्टमेंट करता तेन्ना यू शूड लूक एट इट फॉर एटलीस्ट 5 years 7 10 ऑर इवन मोर. तेन्ना तुमचे एक्चुअल पयशे ग्रो जावपाक लागतले. सेव्हिंग तुमी केन्ना करप जेन्ना तुमकां इन शॉर्ट टर्म पयशांची गरज आसतली मे बी इयरली खंयचे पेमेंट आसता ऑर जस्ट घराचें हें करपाक एक एमर्जन्सी फंड करपा खातीर तेन्ना सेव्हिंगान वचपाचें. सेव्हिंग आमी खंय खंय करपाक शकता. सेव्हिंग करपाक आतां नॉर्मल वे इज बँक अकाउंट बट बँक अकाउंटान कितें जालां आतां युपीआय आयला सो डायरेक्ट तूं जीपे केलें तुजे बँकेन उरना. सो सेकंड ऑप्शन इज हॅव्हिंग विच आय टेल माय क्लायंट्स सो एक तर तुमी 2 अकाउंट करूं शकता. 2 बँक अकाउंट नॉर्मली आसतात लोकांचे. सो एका बँकेक जो युपीआय बीन कांय ना त्या अकाउंटार दवरूं शकता ऑर एल्स देर इज समथींग कॉल्ड एज लिक्वीड फंड ऑर ओव्हरनायट फंड तेतून घालूं शकता. तेतून दॅट इज नॉट लिंक टू मार्केट बट तुमचे पयशे यू आतां बँकेन 2 to 3% जो इंटरेस्ट मेळटा सिमिलर रिटर्न्स तुमकां हांगा मेळटा. पण बेसिकली कितें लिक्वीड फंड आनी तो दुसरो फंड म्हणजे एक्चुअली कळ्ळो कितें तो. सो ते पयशे आसता पळय ते गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स आसता ऑर ट्रेजरी बिल्स आसता गव्हर्नमेंट ऑथरायज सो तेतून वता तेतून इट इज सेफ आनी रिटर्न्स वायज यू गेट सिमिलर रिटर्न्स टू द बँक अकाउंट. बट ओनली थिंग इज बँकेन तुमचे स्पेंड जावपाची शक्यता आसता. बट हांगा तुमचे एकदां पयशे गेले की तुमचो एक बॅक ऑफ द मायंड आसता की ते सडनली आपण काडून ते यूज करूं शकना. सपोज हांव आतां मार्केटान गेलो ओके इफ आय वॉन्ट टू बाय मे बी शॉपिंगान गेलो आय वॉन्ट टू बाय समथींग हांव एक तर बँकेंतल्यान करतलो क्रेडीट कार्ड इज अ डिफरंट थिंग बट आय कॅनॉट डायरेक्टली पे थ्रू माय लिक्वीड फंड. सो एटलीस्ट एक ते पयशे सेफ उरता. सो कितले तुजे आतां एक से फॉर एग्जांपल तुजे 50,000 आसा ते तुका 2-3 म्हयन्यांक दवरूंक जाय. आफ्टर 3 months तुका कितें तरी जाय स्पेंड करपाक जाय. सो ते सपोज तुवें बँकेन दवरले जाल्यार इट इज मोर प्रोबेबिलिटी दॅट यू मायट स्पेंड इट. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट जेन्ना तूं लिक्वीड फंडान दवरता ऑर ओव्हरनायट फंडान दवरता सिमिलर ते सो तेन्ना तुजे पयशे थंय उरतात. कितल्या टायमा खातीर आमी घालपाक शकता ओव्हरनायट फंडान किंवा लिक्वीड फंडान. कितल्या टायमा खातीर एनी टायम काय प्रॉब्लेम ना. डिपेंड्स तुका केन्ना पयशे जाय विदीन 1 year जाय जाल्यार दॅट इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज तुका मार्केट लिंक कांय नासता आनी तेतून दवरूं शकता. म्हणजे नॉर्मल सेव्हिंग अकाउंटाकून हो ऑप्शन बेटर. हय ओके. येस. आनी नॉर्मली बेसिकली प्रॉब्लेम असो जाता स्टार्ट एक मिडल क्लास फॅमिलीन किंवा एकटो जोडटा एकटो 10-12,000 सॅलरी आसता तो फॅमिलीक सांबाळटलो काय सेव्हिंग करतलो तशा भुरग्यांनी किंवा तशा लोकांनी सेव्हिंग कशी करपाची. रायट. सो आनी हो क्वेश्चन आसा तो खूब जाणांक रिलेट जाता. आतां जेन्ना आमी स्टार्ट करता थोड्यांचें कशें आसता थोड्यांक पॉकेट मनी मेळटा स्टार्टींग जेन्ना कॉलेजीन वता. सो जेन्ना पयशे मेळटा ते तुमचे कडेन ऑप्शन आसतात ऑब्वियसली त्या एजीर तितले चिंतप इज अ डिफरंट थिंग बट थोडो अमावंट इवन मिनिमम वी कॅन स्टार्ट विथ इवन 100 rupees बट नॉर्मली आमी 500 म्हणटा इवन 100 rupeesचे सुद्दां SIP करूं शकतात. सो आतांच्या काळान
100 घालपाक or 500 घालपाक इज नॉट अ बिग डील ऑन मंथली हय. बेजीस. सो भुरग्यांक मेळटात. सो इवन कॉलेजीचे भुरगे सुद्दां कोण तुमचे व्ह्युअर्स आसा तांकां सुद्दां हांव म्हणटा की तुम्ही एन्जॉय करा लायफ, बट एट द सेम टायम एक 500 रुपया सुद्दां म्हयन्याक तुमी घातले तरी तुमकां ओवर लॉंग टर्म ते खूब फायद्याक जातले. एसआयपी म्हणटकूच हय. भुरगे कन्फ्यूज जाता की बाबा सिस्टमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन Correct. बेसिकली मिनींग आसलो हेजो की बँकीन एसआयपी करूं काय ऑनलायन करूं, जशें की हय. ग्रो ॲप आसतलो बाकी ॲप आसा, करेक्ट. खंय करूं, कशें केल्यार बरें जातलें? ओके. सो आतां एसआयपी आमी करता. पयलीं म्हणल्यार थोड्यांचे क्वेश्चन कितें म्हणजे डावट कितें आसता की एसआयपी करूं काय म्युच्युअल फंड करूं. सो बेसिकली म्युच्युअल फंड आसा पळय, दॅट इज अ प्रॉडक्ट वेरीन देर इज अ फंड मॅनेजर, एकटो प्रोफेशनल आसता. तुमी ताका पयशे दिता आनी तो फंड मॅनेजर देन इन्वेस्ट इन द शेअर मार्केट. ओके. सो खंयचे स्टॉक्स येवपाचे, खंयच्या कंपनीचे शेअर मार्केट आनी म्युच्युअल फंड सिमिलर न्ही काय? सो आतां तुका सपोज म्युच्युअल फंड आमचे शेअर मार्केटान इन्वेस्टमेंट करपाक जाय जाल्यार देर आर टू वेज. फर्स्ट इज तूं डायरेक्ट शेअर्स घेता कंपनीचे, ओके, ऑर एल्स तूं एकटो कोण अपॉयंट करता, तो सगळे तुजे ऑन युअर बेजीस तो सगळे पळयतलो. आतां फर्स्ट केसीन कितें जाता जेन्ना तूं डायरेक्ट शेअर्स घेता, से फॉर एक्झाम्पल this disclaimer, this is not a buy recommendation, but suppose आता तुका रिलायन्सचे शेअर्स घेवंक जाय जाल्यार तुका एक रिलायन्सचो शेअर इज मोर दॅन 2000. सामकें. हय. सो तुका एवरी मंथ घेवपाक पॉसिबल जावचें ना इफ यू आर लुकिंग फॉर अ 500 रुपीज. सो इन दॅट केस जेन्ना तूं म्युच्युअल फंडाच्या थ्रू वता, एनी गूड म्युच्युअल फंड कंपनी ऑर फंड, तो जेन्ना पयशे इन्वेस्टमेंट करता न्ही, इवन इफ यू इन्वेस्ट 500, ते 500 रुपीज सुद्दां म्युच्युअल फंडाचे अंडर जे 50 कंपनीज ऑर मे बी मोर, सगळ्या कंपनींनी तुजे पयशे वता. सो से फॉर एक्झाम्पल एक म्युच्युअल फंड आसा, तेजे पोर्टफोलियोन एक 50 शेअर्स आसा. सो इवन तुजे 500 रुपया आसा ते पॉयंट वायज सगळ्या कंपनींनी वतले. सो द डिफरन्स इज फाल्यां सपोज खंयची एक कंपनी तुवें डायरेक्ट शेअर्स घेतला आनी ती कंपनी बंद पडली ऑर कितें फ्रॉड जालो वॉटेवर, तुजे पयशे सगळे गेले. वेरेज तूं म्युच्युअल फंडान घालता तेन्ना त्या 50 कंपनीजांतली वन मायट बी दॅट कंपनी. हय. सो इवन दो एक कंपनी बंद पडली तरी तुजी 49 कंपनीज आसा. सो इट इज मच सेफर दॅन डायरेक्ट शेअर्स. डायरेक्ट शेअर्स कोणें करप, जेका एक्सपिरियन्स आसा, हू हॅज टायम फॉर रिसर्च आनी कोणाक इंट्रस्ट आसा, आनी स्वताचो रिसर्च करून करप इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन जेन्ना तुमी डायरेक्ट शेअर्सान करता तेन्ना. कित्याक टीव्हीर आयकले, टिप्स घेवन फ्रेंडान सांगलें हो शेअर बरो आसा, तो काय फायदो ना. देर आर सो म्हणजे ऑपरेटर्स आसता ते बेश्टे शेअर्स वाडोवपाक जाय म्हणून वाडयता आनी मागीर जेन्ना आमी एंटर करता बाय द टायम तेंच्यांनी खूब पयशे केल्ले आसता ते विकपाक स्टार्ट करता. सो खूब जाणांनी कंप्लेंट आयकला आसतली, आपूण पयशे घालता तेन्नाच मायनसान वता मरे. हय. So- तुजें लक बरें, म्हाजो बँड सो इट इज नॉट अबाउट लक, दिस इज नॉट गॅम्बलिंग. जे खूब वर्सां लोकांचे तेच म्हणणे आसा की शेअर मार्केट इज गॅम्बल. इट इज नॉट गॅम्बलिंग. तुमी सारकी स्टडी करत खंयचे शेअर्स केन्ना घेवप, फूल रिसर्च करून करता जाल्यार इट इज द बेस्ट ऑप्शन. आतां थोडे आसतले तांकां टायम नासता, कामार आसता, दुसरें प्रोफेशन आसता, मे बी इंट्रस्टूय नासता कितें आसा, तेंच्या खातीर म्युच्युअल फंड इज गूड. तितून तुमी पयशे दिले की ऑटोमॅटीक केन्ना काडपाचे, खंयच्या शेअरान काडपाचे ते वील बी हँडल्ड बाय द फंड मॅनेजर. आतां बँकेन एसआयपी करप आनी म्युच्युअल फंडान करप डिफरन्स कितें आसा? येस. बेसिकली सो कमिंग टू दॅट, आतां एसआयपी आसा पळय, सिस्टमॅटीक इन्वेस्टमेंट प्लॅन, हो आमी करपाक तुमी बँकेंतल्यान करूं शकता ऑर डायरेक्ट करूं शकता, काय प्रॉब्लेम ना, ऑर थ्रू एडवायझर लायक मी, कांयच प्रॉब्लेम ना. द डिफरन्स, बँकेन तुमी करता नॉट टू डिफेम एनी बँक, बट तेंचे टार्गेट्स आसता. तांकां त्या फंडाचो मे बी टायप आसा, सो तांकां तो विकचो पडटा, ते विकतात. बट आतां सपोज फंड विकलो, तुमी थोड्या वर्सांनी सपोज गेले जाल्यार तो बँक एम्प्लॉय थंय आसचोच ना. सो तुमी सांगतले की आपणे हे मनशा कडेन गेल्ले, ह्या फंडान घातले, त्याने आपल्याक सारको दिवंक ना, जाल्यार तो मनीसूच आसचो ना.
सो ऑब्वियसली तुका मागीर खंय वतलो तूं. दीस इज वन थिंग. जेन्ना आमी एडवायझरा कडेन वता, प्रोफेशनला कडेन करता, तेन्ना आमी कितें करता, वी आर इन दीस फॉर द पीपल ओन्ली. सो जेन्ना तुमी आमचे कडेन करता, फर्स्ट आमी आतां से फॉर एग्जांपल म्हाका तुजें करपाक जाय, जाल्यार पयलीं तुजे रिक्वायरमेंट्स कितें आसा, तुजे गोल्स कितें आसा, केन्ना तुका पयशे जाय, कितले घालूं शकता. सो अकॉर्डिंग टू दॅट आमी फूल हांव डिझायन करता आनी मागीर अकॉर्डिंग टू युअर रिस्क एपिटायट, म्हणजे तूं कितली रिस्क घेवं शकता, अकॉर्डिंग टू दॅट मागीर हांव फंड सजेस्ट करता. इन बँक वॉट हॅपन्स, तेंकां डायरेक्ट खंयचो टार्गेट आसा ते तेंकां दिवचे पडटा, दॅट इज देयर जॉब. आतां सेकंड ऑप्शन तुजें एपाचें विचारलें. एपान कितें आसता, से फॉर एग्जांपल आतां म्हाका एपा वयल्यान थ्रू करपाक जाय. फर्स्ट आय वील गो ऑन गुगल ऑर एपारूच म्हाका मेळटलें की लास्ट इयर सगळ्यांत बेस्ट परफॉर्मिंग फंड खंयचो बरो आशिल्लो. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. तुका कित्याक तुका जर रिटर्न्स जाय, सो तूं पयलीं रिटर्न्स पळयतलो खंयच्या फंडान जाता. आतां इतलीं वर्सां जालीं मार्केट म्हणजे म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री, एकूय फंड कन्सिस्टंटली नंबर वन खंयचोच नासता. सामकें. ओके, बिकॉज पोर्टफोलियोन डिफरंट शेअर्स असता आणि डिफरंट सायकल चेंज जायत वता, बिझनेस सायकल. सो आयज एक फंड बरो आसतलो, फुडल्या वर्सा दुसरो फंड बरो आसतलो. सो से फॉर एग्जांपल आमी आतां 2021 ऑर 2022 बशिल्ले, जाल्यार लास्ट इयर म्हाका सगळ्यांत बरो दिसतलो फंड तो फार्मा फंड, बिकॉज तेन्ना कोविडा खातीर सगळे फार्मा वाडलेले. सो हांव ते पळोवन सपोज फार्मान घालता एपार विदाउट हॅव्हिंग एनी नॉलेज, जाल्यार इट इज बाउंड दॅट आय वील लूज ऑन आय विल नॉट गेट मोर रिटर्न्स, बिकॉज इतलो वयर गेला जो सेक्टर, सडनली तो परत तितलोच ग्रो जावचो ना, मातसो ताका टायम लागतलो. सो ते पळोवन जेन्ना म्हणजे डेटा आसा असो की कोण एपा वयल्यान करता, तो इन्व्हेस्टमेंट करता आणि नॉर्मली विदीन 3 to 4 months ते विथड्रॉ करता, बिकॉज तेंचे कितें आसता की पयशे घातले काय ग्रो जावंक जाय. म्युच्युअल फंड इज अ स्लो ग्रोईंग मशीन, पयशे ग्रो करपाची, बट यू शूड गिव सम टायम. देर इज अ थंब रूल कॉल्ड रूल ऑफ 72. तेतून तुमचे पयशे कितल्या वर्सांनी डबल जाता पळय ते तुमकां कळपाक जाय. जाल्यार 72 डिवायडेड बाय तुमकां कितलो रिटर्न्स मेळटा, ते सपोज केले जाल्यार तितले तुमकां आन्सर मेळटली कितल्या वर्सांनी डबल जाता. से फॉर एग्जांपल आतां तुका 12% रिटर्न्स मेळ्ळे, जाल्यार 72 डिवायडेड बाय 12%, सो तुका 6 वर्सां, 6 इज द आन्सर. सो 6 वर्सांनी तुजे पयशे डबल जातले. दिस हॅपन्स इन केस ऑफ लमसम अमाउंट जो तुवें एकूचदा घातला. आणि एसआयपीन तुजे एवरी मंथ वता, सो स्लोली ते ग्रो जायत रावतले. वाडोवपाक जाय ते कशें वाडोवपाचें आसता अमाउंट, सो जसो तुजो इनकम वाडटा तशें तो ऑटोमॅटीक तुका म्हणजे मॅन्युअल तुका करचें पडटा ऑब्वियसली, ऑर देर इज समथींग कॉल्ड एज टॉपअप एसआयपी. सो टॉपअप एसआयपी म्हणजे आयज तुवें 500 घातले, फुडल्या वर्सा सपोज तुका एवरी इयर तुका 10% वाडोवंक जाय, जाल्यार फुडल्या वर्सा तुवें तशें करूं शकता. सो 550 जातली फुडल्या वर्सा. सो तुजे 10% एवरी मंथ एवरी इयर ग्रो जायत रावतले. दॅट इज वन वे. सेकंड वे, सपोज तुजो तुजो सध्या तर कोण स्टुडंट आसा, सो 3 वर्सां तेंकां एक स्टेबल 500 दवरूं शकता. आनी जशें मागीर कामाक लागले, जशें ऑन करपाक लागले, देन दे कॅन इन्क्रीज मॅन्युअली. पण एक्चुअली म्युच्युअल फंड किंवा एसआयपी एक्चुअली सेफ आसा काय ना, खूब लोकांचो हो प्रश्न आसता. पण पयशे जे घालता ते सेफ काय ना, कारण तेंकां न्हू पिझ्झा बाकीचे कितें खाल्ले न्ही जाल्यार पयशे थंय वयता जाल्यार तेंकां ते लॉस दिसना. पण हांगासर गेले जाल्यार सेफ काय ना ते हांगा विचारतात. सो सगळे जाण फर्स्ट क्वेश्चन कितें आसता, म्युच्युअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ही पयली एड म्हणजे टीव्हीर तेच पळयता आमी. सो म्युच्युअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आसा पळय, दीट इज ट्रू. बट केन्ना, जेन्ना तुमी इन्व्हेस्टमेंट केला आनी विदीन 1 or 2 years तुमी काडूंक सोदता. ऑब्वियसली जेन्ना आतां से फॉर एग्जांपल तूं बिझनस स्टार्ट केलो, विदीन 1-2 years तुका हार्डली खंयचो बिझनस फ्लरिश जाला, फर्स्ट तुका लॉसानूच वता, रायट. सो जेन्ना आमी इन्व्हेस्टमेंट करता, जे पयशे तूं बिझनसान घालता, बिझनसान म्हणजे यू शूड थिंक ऑफ दॅट वे की आपूण बाबा इन्व्हेस्ट करता खंयच्या बिझनसान. ओके, आपूण बिझनस स्टार्ट करता. सो ऑब्वियसली 1-2 म्हयन्यान 1-2 वर्सान हांव काडपाचो ना, म्हाका तो बिझनस लॉंग टर्माक दवरूंक जाय. सो इफ यू स्टे इन्व्हेस्टेड फॉर more than 5 or more than 7 years, जी प्रोबॅबिलिटी आसता जी मायनसान वचपाची
ऑलमोस्ट झिरो. जेन्ना तूं 10 वर्सां वयर वता तेन्ना अजून मेरेन तरी इतलो मार्केट क्रॅश जालो 2008 जाल्यार ऑलमोस्ट 56-60% मायनस क्रॅश जालें. तेन्ना सुद्दां मायनसान वचूंक ना. ओके. आणि ऍक्च्युली न्ही पॅसिव्ह इन्कम भितरूच कनेक्ट जाता. सो पॅसिव्ह इन्कम म्हटल्यार ऍक्च्युली बेजिकली वर्ड कितें आनी ऍक्च्युली हय. कशें कितें जावपाक शकता? ओके. सो पॅसिव्ह आनी एक्टिव्ह. हय. एक्टिव्ह इन्कम म्हणजे आमी आतां काम करता, जशें काम करता तितले आमचे पयशे मेळटा. लायक इन सिंपल आतां एक्टिव्ह इन्कम हो बरो वर्ड, बेजिकली वेजीस. रायट, जितलो तूं काम करता तितले तुका पयशे. डेली वेजीस. रायट. पॅसिव्ह इन्कम म्हणजे कितें, तूं एका केला इन्व्हेस्टमेंट ऑर एनीथींग, थंयच्यान तुका येत रावता पयशे. सो एकदां तुवें केले ते मागीर तुका मंथली ऑर ऑन अ रेग्युलर इंटरवल तुका पयशे येता. दीस इज पॅसिव्ह इन्कम. आतां हांवेन पॅसिव्ह इन्कम जे सांगपाक तुका, जशी आमी SIP म्हणटा, सिस्टमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. सो तेतून पयशे आमी एवरी मंथ इन्व्हेस्ट करता. सो से फॉर एग्जांपल तुवें एक सर्टन अमाउंट इन्व्हेस्ट केलो फॉर 20 इयर्स ऑर वॉटेवर, एक से 1 CR जालो. आतां 1 CR तुका घेवपाक तूं एक तर फूल अमाउंट विथड्रॉ कर, ऑर एज यू सेड पॅसिव्ह इन्कम कसो तुका एवरी मंथ तूं पे आउट घे, लायक अ पेन्शन ऑर वॉटेवर यू कॉल. सो that is called as SWP, Systematic Withdrawal Plan. So 1 CR suppose केलो तुवें जाल्यार monthly you can take out around 50,000. So 6% annually आमी म्हणटात. That is the ideal amount you can take. So every month तुका 50,000 एक येत रावता. So that can be considered as a passive income, wherein तूं इतली वर्सां पयलीं इन्व्हेस्टमेंट कर, एक कॉर्पस कर आनी थंयच्यान मागीर पे आउट घेत राव. तशें. आता बेसिक काम म्हणजे नीड असता ते फक्त एक बेसिक आतां पळय जाल्यार एक गाडी जाय आसता, फोर व्हिलर, नॉर्मल घर आनी एक बारीकशें काम. सो ते तिनूय जर आमकां इथे 10 वर्सां भितर एक करपाक जाय किंवा 15 वर्सां भितर करपाक जाय जाल्यार कसो कितें प्लॅन करपाक जाय? जर तेजी एज एक 22 जस्ट आसा जाल्यार तेणी कसो कितें प्लॅन करचो? सो हे बेसिक नीड आसता. रायट. सो आतां से फॉर एग्जांपल तुका 5 इयर्सान सपोज म्हणजे कार घेवंक जाय. ती सपोज आयज तूं घेता जाल्यार त्या कारीची सपोज तुका 10 lakhs व्हॅल्यू आसा. ऑब्वियसली कन्सिडरिंग इन्फ्लेशन व्हॅल्यू वाडटली. सो सपोज आफ्टर 5 इयर्स त्या कारीची व्हॅल्यू आमी जे आमचे कडेन कॅल्क्युलेटर आसा तेजेर सगळें एक कॅल्क्युलेट करून से फॉर एग्जांपल एक 13 lakhs जाता. सो 13 lakhs आफ्टर 5 इयर्स करपाक रिवर्स कॅल्क्युलेशन आमी करता आनी आयजच्यान तुवें कितले इन्व्हेस्टमेंट करपाक जाय ते आमी कॅल्क्युलेट करता. सो जेन्ना आमी फूल फायनान्शियल प्लॅनिंग म्हणटात पळय, तेतून कितें करता आमी, जे तुवें सांगलें घर येता, गाडी ऑर मे बी थोड्यांक ट्रॅव्हल गोल्स आसता. सो तो पयलीं आमी फूल नोट डावन करता की कितें कितें तुमचे गोल्स आसा आनी केन्ना तुका पयशे जाय. सो तुमचो आतां 5 इयर्सान तुका कार घेवंक जाय, मे बी आफ्टर 10 इयर्स तुका घर रिनोवेशन करपाक जाय आनी ऑर घेवपाक जाय. सो तो कितलो अमाउंट आसा तशें आमी मागीर तुका अमाउंट एक सांगता की से फॉर एग्जांपल तुका 15,000 ची SIP करूंक जाय. आतां नॉट एवरीवन वील बी एबल टू डू 15,000 एट अ शॉट. सो यू कॅन स्टार्ट विथ वॉट एवर अमाउंट पॉसिबल आनी मागीर आमी तुका गायड करता की कसो तुवें वाडोवंक शकता अमाउंट, केन्ना वाडोवंक शकता, खंयचो पयलीं तुमी कन्सिडर करुया. सो अकॉर्डिंगली वी गायड यू. आणि तुमच्या हेजे प्रमाणे तुमी खूब जाणांक गायड केलाच आसतलें. थोड्या जाणांक बेजिकली म्हणटात की बाबा घरान इन्व्हेस्ट करप इज अ इन्व्हेस्टमेंट, गाडयांनी इन्व्हेस्ट करप इज अ लॉस एक्चुअली. सो बेजिकली कशें कितें इन्व्हेस्टमेंट ते उदा आसतात किंवा तुमी तांकां कशें एडवायस करता एक्चुअली? रायट. सो आतां तुमी पयलां आसतलें खुबशे आसात ते अननेसेसरी गाडी घेतात. गरज नासतना वी टेंड टू बाय मोर मटेरियल थिंग्स wherein we don't get any payout of it. आतां गाडी घेतली, घेवपाक जाय नो डाउट, बट अननेसेसरी गाडी घेत रावलो ऑर डिफरंट आयटम्स घेत रावले, तेतून तुजे कडेन रिटर्न काय मेळचे ना जाल्यार इट इज अ लॉस, इट इज अ लायबिलिटी बेजिकली. आतां जेन्ना आमी घरान घर घेता, मोर प्रॉफिटेबल जेन्ना आमी घरान घर घेता इफ इट हॅज अ प्लॉट विथ इट.
म्हणजे एक प्लॉट आसा आनी तेजेर घर आसा जाल्यार इट इज अ बेनिफिशियल बिकॉज तुजी लँडाची व्हॅल्यू वाडटा. जेन्ना आमी म्हणजे कोण क्लायंट आसा ते फ्लॅट घेता फॉर रेंटल बेजीस. आतां रेंटल यील्ड म्हणटा आमी तेका. म्हणजे सपोज एक तुवें एक से वॉटेवर एक्स अमाउंटाचो फ्लॅट घेतला आनी तेजेर तुका रेंट जे मेळटले तेका रेंटल यील्ड म्हणटा. तर दॅट इज अरावंड 2 to 3%. ओके. सो हांवें तुका स्टार्टींग सांगलेलें इन्फ्लेशन इन इंडिया इज अरावंड 6. सो जितलो तूं इतलो अमाउंट लोन काडून जो फ्लॅट घेता मागीर थंयच्यान पे आवट येता तुमचो बट तो तुमी लोन क्लियर करपाक वता. सो ओवरऑल इफ यू सी सपोज तुमी 20 वर्सां सुद्दां पयले 20 वर्सांनी परत ती बिल्डींग फ्लॅटाची व्हॅल्यू कमी जाता ऑब्वियसली बिल्डिंगेची हे कमी जाता. सो तुमचे पयशे ते एक्चुअली ग्रो जायना. इफ you buy a house with a plot, with a land, जाल्यार it is the good investment in current scenario. आणि गाडी बी घेवप एक नेसेसिटी आसा ती घेवपूच जाय. बट गाडी इज वन ऑफ द एक्झाम्पल्स यू सेड. बाकीचे सुद्दां जे लायबिलिटीज आमी क्रिएट करता बेश्टे अननेसेसरी घेत रावतात. तितून काय हें ना. आतां व्हडले शोरूम सुद्दां आमी पयले रोड सायड ते रेंटल बेसीस आसता ते पर्चेस करना. तेंचो डिफरन्स कितें आसता तेंची स्ट्रेटजी कशी कितें आसता ते रेंटल एक्चुअली तेंचे कडेन पयशे सुद्दां आसता की ते घेवपाक शकतात पर्चेस करपाक शकतात पण ते वाय दे पर्चेस रेंटल बेसीस. आतां वॉट आय फील इज फर्स्ट थिंग ते न्यू आसता त्या एरियेक. सो पयलीं ते स्टडी करून तांकां पयलीं पायलट बेसिसाचेर तांकां चलोवपाचें आसता. सो थोड्या केसीन कितें जाता पयशे घेता आनी मोस्ट ऑफ द टायम्स जे ओनर्स आसता दे आर नॉट रेडी टू सेल इट बिकॉज दे नो द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. आतां परवरी आमी गेले खंयचे शोरूम पयले कोण ओनर आसा तो ऑब्वियसली विकचोच ना. सो दॅट मायट बी वन ऑफ द सिनारियो. सेकंडली आतां न्यू आमी सपोज आतां तुज्याच घरा कडेन सपोज म्हाका एक कितें ऑफीस घेवपाक जाय जाल्यार हांव पयलीं एज अ पायलट बेसिसाचेर रेंटार घेतलो पळोवपाक कसो पे आवट आसा कशें कन्वर्जन कशें आसा कितलो येतालो. देन आय कॅन थिंक ऑफ बायींग द प्रॉपर्टी. सो तशें. आतां नॉर्मली तुमी थोडे स्ट्रेटजीस सांगा फॉर मिडल क्लास फॅमिली जर तांकां फायनान्शियली फ्री जावपाक स्पेशली बॉयजां खातीर एज ऑफ 30 समज फ्री जावपाक जाय जस्ट कॉलेज पास आवट आसा तेणी कशे पयशे सेव करपाक जाय. रायट. आतां 7-8 वर्सां जर आसा फर्स्ट आमी एक क्वेश्चन मेळिल्लें तेन्ना बिफोर द व्हिडिओ विचारलेलो हाव टू बिकम रीच. सो रिचनेस जो हे आसा दॅट टोटली डिपेंड्स ऑन अ पर्सन्स पर्स्पेक्टीव. म्हणजे तुका वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रीच फॉर यू ऑर फॉर एनीवन फॉर दॅट मॅटर. आतां थोड्यांचो एक नंबर आसतलो से हांव 1 CR जाल्यार आय एम रीच. थोडे म्हणटले ना बाबा 1 CR काय जावपाचें ना 10 CR तरी जाय. सो एकदां सपोज तुवें 1 CR केलें मागीर तूं म्हणटलो ना 1 CR कमी आसा आतां मे बी 5 CR तरी करया. सो हेतून मागीर तूं तितूनच उरता कितले वाडोवपाचें कितें वाडोवपाचें. सो फर्स्ट थिंग जेन्ना आमी हे करता पळय एक फायनल अमाउंट घेवपाक तुवें एक म्हणजे आमचे कडेन कॅल्क्युलेटर आसा तो तेजेर आमी डिफायन करता की इतलो अमाउंट सपोज तुवें केलो आयज जाल्यार मागीर तुका आनी हातपाय मारपाची गरज ना. ते पयशे मागीर वाडत वयता. ते पयशे वाडत वयता आनी थंयच्यान तुका पे आवट घेवंक मेळटा आनी स्टील दॅट वील ग्रो. सो तो अमाउंट जो आसा ते म्हणजे तेजेर ते तुका सांगलें पळय सगळे तुजे गोल्स कितें आसा ते सगळे डिफायन करून मागीर आमी एक फायनल फिगराचेर येता. सो दॅट फिगर यू कॅन कन्सिडर इट एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस. ओके. सो सपोज से फॉर एग्जांपल तुका एक 20 CR करूंक जाय. 20 CR इज युअर नंबर. 20 CR सपोज तुवें 10 वर्सान केलो फुडल्या 10 वर्सान 20 CR केलो जाल्यार यू कॅन टेक युअर कॉल. म्हणजे तो एकदां अमाउंट तुजो आयलो अचीव जालो देन युअर फायनान्शियली फायनान्शियल फ्रीडम यू कॅन कन्सिडर दॅट यू आर इन. बिकॉज मागीर तूं पयशा खातीर काम करचो ना आनी तूं तुका जाय तें करूं शकता. बिकॉज हांगातल्यान तुजें एक सेफगार्ड जालें जो अमाउंट जो आसा पळय तो तुजो सेफगार्ड जालो वीच
आनी तो अमावंट कितें आसा, दॅट अमावंट कन्सिडर्स एवरीथींग, नॉट ओन्ली तुजे गोल्स. सपोज कितें अनसर्टनिटी जाली, म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल कोणाची डेथ जाली, ऑर कोण हॉस्पिटलायज जालो, वर्स्ट केस सिनारियो कितलो कॉस्ट येतलो, सो तो सगळो आमी कन्सिडर करून मागीर आमी वी कम टू अ फायनल अमावंट. सो दॅट अमावंट डील्स विथ एवरीथींग बेसिकली. सो तो एकदा आयलो काय देन यू कॅन कन्सिडर युअरसेल्फ. पण देता खातीर बी आमी इन्शुरन्स करपाक शकता न्ही, जशें आमी गाडयेक करता हय, तशें. हय. ते सेफूच करपाक जाय, पयशांची गरज ना न्ही. येस, सो तेच तुका म्हणलें. सो सपोज तो अमावंट आसा हेजो डेथ कवर, सो तेका म्हणटा टर्म इन्शुरन्स. सो दॅट इज अ डिफरंट टॉपीक, बट जस्ट आतां टच केला म्हणून सांगता. वॉट एवर युअर इनकम इज, तेजो नॉर्मली 100 टायम्स आमी म्हणटा तुजो कवर आसपाक जाय. सो से फॉर एक्झाम्पल तुका 1 CR आतां कवर मेळ्ळा, आफ्टर सम इयर्स तुजो जसो इनकम वाडटा तसो तुवें आनी टॉपअप करूं शकता तेजेर. सो तेतून कितें जाता, वाय इट इज निडेड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सपोज आतां कोण ब्रेड अर्नर आसा, इफ यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फॅमिली, तुजी वायफ, भुरगे आसा, से फॉर एक्झाम्पल गॉड फॉरबीड कितें जालें जाल्यार तो अमावंट, आनी सपोज तुवें हें करूंक ना, टर्म इन्शुरन्स घेवंक ना, जाल्यार ऑब्वियसली युअर फॅमिली वील सफर. सो टर्म इन्शुरन्स इज बेसिकली a product which will help your family from becoming poor in your absence. आता सपोज एक माझे केस धरया, सपोज मागीर जालें, माझ्या फॅमिलीक 1 CR आयलो, जाल्यार जो स्टार्टींग तुका SWP कॉन्सेप्ट सांगलेलो, सो 1 CR सुद्दां तो SWP घेवपाक 50,000 तरी येतले तेंकां. तेका लागून आमी टर्म इन्शुरन्स घेवपाक जाय सांगता. जे ट्रेडिशनल पॉलिसीज आसता तेतून कवर चड नासता, जे इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसीज म्हणटा पळय तेतून एक 5 to 10 lakhs एट द मोस्ट. तितून सपोज आतां म्हाका कितें जालें आनी 10 lakhs म्हज्या फॅमिलीक मेळ्ळे, कितें जातलें 10 lakhsan? तेका लागून यू शूड फर्स्ट डू अ टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी which will cover your life. There is a myth that आपण इन्व्हेस्टमेंट करता म्हणजे इन्शुरन्सान घालता. इन्शुरन्स इज नॉट अ इन्व्हेस्टमेंट प्रोडक्ट. इन्व्हेस्टमेंट सेपरेट दवरा, इन्शुरन्स सेपरेट दवरा. इन्शुरन्स यू शूड ओनली लूक एट इट एज म्हणजे तुजे कवर मेळपा खातीर, तेतूंतल्यान पयशे येवपाक इतले घातले की इतले मेळटले, तितून स्टार्टींग Just backup. सॉरी जस्ट बॅकअप. जस्ट अ बॅकअप. हय, आतां गाडयेचे आमी करता, गाडयेक कितें जाल्यार इन्शुरन्स मेळटलो, स्वताचेर कोण करतलो? सो जेन्ना आमी इन्व्हेस्टमेंटाचेर वता, थंब रूल कसो आसा, फर्स्ट यू शूड इन्शुअर युअर सेल्फ, ताका टर्म इन्शुरन्स म्हणटा. सेकंड, हेल्थ इन्शुरन्स, वीच यू नो, सपोज म्हाका हॉस्पिटलायज जालो जाल्यार आय कॅन यूज दॅट हेल्थ इन्शुरन्स. थर्ड आसा पर्सनल एक्सिडंट. पर्सनल एक्सिडंट म्हणल्यार से फॉर एक्झाम्पल म्हाजो एक्सिडंट जालो आनी इफ आय डोंट डाय, जाल्यार इफ आय डायड म्हाका टर्म इन्शुरन्स मेळटले आशिल्ले, एक्सपायर जावंक ना, बट हॉस्पिटलायज जालो म्हाका हेल्थ इन्शुरन्स दितली क्लेम. आतां हॉस्पिटलायजेशन जावन डिस्चार्ज मेळून म्हाका घरा पावलो हांव, आनी आय हॅव बीन एडवायज फ्रॉम द डॉक्टर बाय द डॉक्टर टू हॅव अ बेड रेस्ट. आतां बेड रेस्ट म्हटल्यार बेडार उरलो, लॉस ऑफ इनकम. सो पर्सनल एक्सिडंट पॉलिसी आसता पळय, ती तुजे जितलो इनकम आसा सो त्या बेजिसाचेर तुका विकली बेजिसाचेर पे आवट दिता. सो से फॉर एक्झाम्पल कोणाचो सपोज 40,000 आसा सॅलरी ऑर बिजनस वॉट एवर, सो घरा उरलो, आतां इन सॅलरीचेर कोण आसता तांकां सीक लिव्ह मेळ्ळा सर ते मेळटा, आफ्टर तेंचे कवर जाले काय मागीर तेंचो इनकम बंद जाता. सो दॅट टायम पर्सनल एक्सिडंट इन्शुरन्स आसता पळय तो पे करता ऑन विकली बेजीस अप टू 100 weeks. सो दॅट इज ऑलमोस्ट 2 years. 2 years म्हणल्यार खूप जाले. हय, एक्झॅक्टली. सो आतां इमॅजीन अ सिच्युएशन, हांवें
हे तिनूय गजाली करूंक ना टर्म इन्शुरन्स करूं, हेल्थ इन्शुरन्स, पर्सनल एक्सिडेंट कांयच करूंक ना आनी म्हाजी फक्त इन्व्हेस्टमेंट आसा. अशें कितें जालें हांव पयलीं खंय घालतलो इन्व्हेस्टमेंटान. आनी सपोज हांवें तो इन्व्हेस्टमेंट केल्लो फॉर माय चायल्ड्स एज्युकेशन. सपोज म्हाका ताका भायर धाडपाक जाय आशिल्लें ऑर मे बी बऱ्या कॉलेजीन धाडपाक जाय जाल्यार जेन्ना हांवें त्या पयशाक हात घातलो तेजे डायरेक्ट अल्टिमेटली तेजी लॉस जालें. जो भुरगो बऱ्या युनिवर्सिटीन वचपाक आशिल्लो तो नॉर्मल स्कुलान पावतलो. सो तेका लागून पयलीं आमी हे आमचे 3 बेज जे इन्शुरन्स आसता पळय ते एकदां कवर केले काय देन यू कॅन थिंक ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. आणि बेसिकली एज ऑफ 18-19 हा. भुरग्यांच्या कानार असले खुबशे गजाली पडटा की पैसे 25 दिन मी पैसे डबल हय, अशा जाग्यांचेर भुरग्यांनी कशें अलर्ट जावपाचें कित्याक ह्याच एजींचेर खूब पडटात. बरोबर. सो जेन्ना खंयची इन्व्हेस्टमेंट करता पयलीं तुमी चॅक करा की तेजो रेग्युलेटर कोण. आतां बँकेन वता तुमचे आरबीआय आसा, म्युच्युअल फंडान एमफी आसा, सेबी आसा, नॉर्मल येता दुसरे बाकीचे खंय वचतात. आय वोंट नेम बट तेतून रेग्युलेटर कोण नासता. ते तुमकां सांगता पयशे घाला तुमकां इतले इतले दितले आमी. मे बी 36% इयरली दितले ऑर थोडे थोडे आतां आसात नांव घेयना बट पयशे घाला तुमकां नेक्स्ट मंथच्यान एवरी मंथ 10%. सो वर्साकूच 120% दितात. सो विदीन 1 इयर तुमचे पयशे मेळ्ळे तुमकां रिटर्न आनी इन्क्रीजीस. सो हेका तुमचे कडेन एक्स्ट्रा पयशे आसा इफ यू वॉन्ट टू ट्राय जस्ट एक मजा कशी गेले गेले जाल्यार तुमकां कांय फरक पडचो ना जाल्यार इट्स अ डिफरंट थिंग. म्हाजे थोडे म्हणजे हांवें पळयल्ले आसा नॉट माय क्लायंट बट अशें म्हाका मेळ्ळा मागीर जे चेन बी आपली विकून तेंच्यांनी घातलेली आसा. आतां सपोज कंपनी ती बंद पडली ऑर कितें जालें जाल्यार सो सपोज आतां से फॉर एग्जांपल तुजे कडेन 30 लाखाचे ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट आसा, पोर्टफोलियो आसा तुजो 30 लाखाचो, 1 लाख घालपाक तुका व्हडलोसो फरक पडचो ना. बट सपोज आतां तेच कोण आतां कॉलेजींतलो भुरगो जेणे इतलीं वर्सां पयशे इल्ले इल्ले करून 1 लाख केला आनी ते सगळे तो घालता, व्हेरी रिस्की. कित्याक तुवें जेन्ना तूं असले करता पळय तेन्ना फर्स्ट यू शूड थिंक आपले पयशे गेले काय ते परत करपाक आपल्याक कितलो टायम लागतलो ते पयलीं चिंतपाचें. आनी तो पयसो डबल अशी काय गव्हर्मेंट तरी काय खंयची हें करचो ना. तुमी करता जाल्यार पयलीं एक कोण एडवायझराक पयलीं विचारा, पयलीं रिसर्च करा तेजेर. बेश्टे सगळे जाण पयशे म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट करता म्हणून बेश्टे हायप करून घेवं नाकात. आनी कित्याक कशें आसा ते सपोज कितें जालें पयशे गेले बुडले जाल्यार कोणाकूच कंप्लेन करूंक शकना बिकॉज ते काय हेच ना, रेग्युलेटरूच कोण ना. आतां बँकेचे उलयता तशें बँकेचे सपोज पयशे बुडले ऑर बँक बंद जाली जाल्यार अप टू 5 lakhs युअर मनी इज कवर्ड. 5 लाख मेरेन तुमचे पयशे आसत जाल्यार एज पर म्हणजे आरबीआय गायडलायन 5 लाख तरी मेळटली. 3-4 बँकेन अकाउंट केला म्हणून 5-5 लाख दवरप. पर अकाउंट 5 lakhs म्हणजे सेफ न्ही. सो तेका लागून म्हणटा सो पयशे खंय घालता इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ऍक्च्युअली मी चेंज म्हणलो म्हाका चुकून वर्ड आलेलो. गोल्डान पयशे घालप इज एक्चुअली सेफ कशें कितें आसा? गोल्डान पयशे घालप इज अ सेफ थिंग. आयडियली जेन्ना आमी गोल्ड फिजिकल गोल्ड परचेज करता एज अगेन्स्ट डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्डान कितें जाता जेन्ना आमी घेता तेन्ना ते मेकिंग चार्जीस सपोज आतां परत दुसरो डिझायन घेवपाक जाय जाल्यार परत ते मेकिंग चार्जीस लागता. व्हॅल्यू आनी म्हणजे कमी जाता. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट सपोज आमी फिजिकल एसेट घेतला, फिजिकल गोल्ड घेतला, इट मायट बी अ फिजिकल डायरेक्ट गोल्ड बॉन्ड ऑर गोल्ड फंड आसता तेतून घातले जाल्यार तुजे पयशे जे आसता एज पर गोल्ड स्टँडर्ड्सूच वाडटले
आनी यू कॅन मेक गूड मनी. प्लस आतां गोल्ड तुज्या घरान आसा तें एक मातसो भंय आसता चोरी जाली हें तें जालें. डिजिटल गोल्ड नो वन कॅन टच इट. एक्चुअली बेसिकली म्हणजे पयलें हांवें गोंयचें सिट्युएशन आफ्टर 25 एज न्ही की मागीर भुरगे खंय कामाक लागता आनी जोडपाक एक्चुअली लागता. रायट. सो तेंच्या कडेन काय आसता तांकां विदीन 30 इयर्स पर्यंत तेंचें लग्न जाता किंवा जाता थंय पर्यंत तांकां फ्री जावपाक जाय आसता. विदीन 5 वर्सां हें आसता. रायट. ते 5 वर्सांत ते कशें कितें करपाक शकता. बेसीक जर तेंची सॅलरी जर 15,000 धरली हम्म. आफ्टर ग्रॅज्युएशन पास रायट. आनी 5 वर्सां जर आसा तो कळ्ळें कितें करपाक शकता. सो आतां फर्स्ट जेन्ना पयशे अर्न करपाक लागता पयलीं आतां इतले सोशल मिडिया वाडला सो पीपल ट्राय टू कंपेर. हा कौशलान आयफोन घेतलो 15 म्हाकाय घेवंक जाय. आतां कसो घेवं हांव? आरे इतले ना मरे म्हाजे कडेन 15,000 जोडटा मागीर हांव चिंत्ता 15,000 जोडटा हा चल इतले EMI चेर घेवया एका वर्स 12 मंथ्स ऑर 9 मंथ्स वॉटेवर. हा तशें मागीर कितें जाता भावाची गरज ना. कौशलाक कित्याक जाय बिकॉज तो व्हिडिओ शूट करता. तेका लागून तिणें घेतल्या. हय. हांव खंय तरी कामाक वता म्हाका गरजूच ना. बट बिकॉज तुवें घेतला सो म्हाका मागीर तें एक हें जाता. सो आमी ऑब्वियसली वी आर ह्युमन सो एक हें जातलें बट वी शूड कंट्रोल अवर इमोशन्स. आमी पयलीं प्रॅक्टिकली चिंतात की वेदर इट इज ऑफ एनी यूज फॉर मी काय जस्ट घेवपाक जाय म्हणून घेतला. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंडली जेन्ना पयशे येता तूं अर्न करपाक लागलो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉट दे डू इज एकदां पयशे आयले अकाउंटार पयले स्पेंड करता. कपडे घेतले शॉपिंग घेतले वॉटेवर. आनी मागीर सपोज कितें म्हयन्याच्या एंडाक उरले जाल्यार मागीर दे थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑर सेविंग. एक्चुअली जेन्ना तुजें से फॉर एग्जांपल सॅलरी तुजी 10 तारखेक येता जाल्यार एटलिस्ट बाय 15th तुवें तुजें इन्वेस्टमेंट करपाक जाय. इन्वेस्टमेंट ऑर सेविंग वॉटेवर डिपेंडींग ऑन युअर गोल. ते पयलीं एकदां केलें उरलेलो जो अमावंट आसा दॅट यू स्पेंड फॉर गूड कॉजीस. हे सपोज कोण करता रेग्युलरली विथ पेशन्स आनी डेफिनेटली मेक मनी. ओके. कित्याक इतले यूथ पयल्या जे स्पेंड करता आनी मागीर उरले जाल्यार मागीर ते हांगा दवरतले. सो ऑब्वियसली जितले तूं पयशे दिसता पयशे कितले आसा जाल्यार कमीच ते. सो स्पेंड करपाक आमकां ऑब्वियसली. सो पयलीं तुमी इन्वेस्टमेंट करा सेव करा उरलेल्या अमावंटाचेर स्पेंड करा. जेन्ना तुमी तशें करता एक डिसिप्लीन येता आनी ओवर लॉंग टर्म सी आतां तुमी स्टार्टिंगच्यानूच तुमी करपाक लागले जाल्यार एक हॅबीट जाता. कितेंय जावं पयशे तरी दवरतात. नाल्यार एकदां स्टार्टिंगच्यान ती हॅबीट लागली न्ही काय फुडें सुद्दां बरें पडटा जेन्ना तुमकां एकदां फॅमिली जाली काय तुमकां बजेटींग करपाक बरें पडटा. सपोज मागीर केन्ना सपोज लोन घेवचो पडलो व्हडलो से फॉर होम लोन वॉटेवर सो मागीर तुमचे EMI कशें मॅनेज करपाचें. सो ती एक स्टार्टिंगच्यानूच तुमकां एक संवय पडटा की कशें मॅनेज करपाचें हाव टू डू द बजेटींग एंड एवरीथींग. सो इट हेल्प्स. आतां इन केस जर 15,000 सॅलरी धर आनी जर तो चिंतता आपल्याक 5,000 सेव्ह करपाक जाय 5 वर्सां खातीर जर तूं खंय सेव्ह करपाक शकता तो कशें न्ही करपाक जाय. हय. सो 5 वर्सां खातीर सपोज सेव करपाक जाय जाल्यार 5,000. सो हितूंतले तेजेर तो प्रत्येक क्लायंटाची रिस्क एपिटायट डिफरंट आसता. सपोज तेका फूल अमावंट तो इन्वेस्टमेंट करपाक जाय ओके आनी फॅमिलीचो बॅकअप आसा बाकीचें आनी कांय टेन्शन ना जाल्यार एक इन्वेस्ट दॅट अमावंट इन हाय पेईंग इन्स्ट्रुमेंट्स लायक डायरेक्ट म्हणजे इक्विटी मार्केटान घालूं शकता म्हणजे म्युच्युअल फंडान घालूं शकता. सपोज तेका मातसो हे जाय सेफ जाय सेफूच धरून आमी सायड घेवन चल्ले जाल्यार कशें जातलें. सो सेफ इन्वेस्टमेंट should be at least 7% रिटर्न्स दिवंक जाय बिकॉज तेच्या पण कमी जाल्यार इट इज अ लॉस. रायट. सो तेतून जेन्ना आमी 7%चे उलयता सो यू कॅन डू लायक आतां सपोज 5,000 आसा जाल्यार सम पर्सेंटेज यू कॅन पुट इन मार्केट आनी उरलेलो अमावंट आसा तो
गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स असता ऑर मे बी डेट फंड्स असता तितून घालूं शकता. ऑर इवन आर.डी. सुद्दां दवरूं शकता सो धाकटे अमाउंटाची. सो तुजें ओवरऑल डायवर्सिफिकेशन जाता, तुजे एकाच कडेन पयशे उरना आनी तुका यू कॅन मेक सम सेफ मनी. एक अंदाज कितलो जावपाक शकता अमाउंट तेजो सेव्ह केलेलो, लायक ताका एक आयडिया लागतली की हय. की अंदाज एक 5 वर्साचो अमाउंट कितलो जावपाक शकता. 5,000 सेव्ह केले आनी सेफ करीत जाल्यार पयशे. सेफ दवरीत जाल्यार मे बी एक 25% इन 5 इयर्स म्हणटा तुका. हय. 25% खूब कमी जावंक ना तें. हय. बेसिकली सेफ सायड पळोवन हय, गेलेले. हय. 25% इन टोटल म्हणटा. सो 7% धरले जाल्यार 5,000चे हार्डली चड जावचें ना एक्चुअली ते एक 65,000-70,000 यू कॅन कन्सिडर. ओके. तशें. आनी बेसीक जर मिडल क्लास फॅमिलीचेर आमी उलोवया की तांकां जर सेव्हिंग करपाक जाय, आतां सेव्हिंगेची गरज कित्याक ती तुमी तांकां सांगा. कित्याक एक्चुअली सेव्हिंग आसपाक जाय? हां. सो फर्स्ट थिंग आमी जेन्ना इन्व्हेस्टमेंटाचें पळयता, एमर्जन्सी फंड करप सामको गरजेचो. कशें आसा नॉर्मली मिडल क्लास आमी पयशे येता ते आमी कन्ज्यूम करता. कितलीशीच पयली आसतली फॅमिलींतल्यान. तेंची इन्व्हेस्टमेंट कांय नासता. पयशे बी खंय दवरना कांय ना. येता ते इन्व्हेस्टमेंट स्पेंड करतात. सो नॉर्मली एमर्जन्सी फंड आसता पळय तो आमी कसो आसता मंथली तुजी कितली एक्सपेंडिचर आसा तो मल्टिप्लायड बाय 6 टायम्स. 6 मल्टिप्लायड बाय 6. सो से फॉर एक्झाम्पल तुका मंथली एक्सपेन्स सपोज तुजो 10,000 आसा जाल्यार एटलीस्ट 60,000 यू शूड हॅव इन युअर एमर्जन्सी फंड. कित्या खातीर? सपोज आतां हांव एकटोच जॉबाक वता. माय फॅमिली फूल म्हाजेर डिपेंडंट आसा आनी हांवेन तसले एमर्जन्सी फंड बी कांय करूंक ना. म्हयन्याक जोडटा हांव सोंपयता. ओके. सपोज म्हाजो फाल्यां जॉब गेलो आनी आतां ते जॉब इन्सेक्युरिटी कितें वाडल्या. सो सपोज जॉब गेलो जाल्यार एटलीस्ट ते 6 म्हयन्याचे हांवेन दवरला पळय एमर्जन्सी फंड, सो एटलीस्ट आय कॅन यूज दॅट टू कवर अप माय एक्सपेन्सीस. कित्याक एक्सपेन्सीस म्हणल्यार आतां बेश्टे नॉर्मल एक्सपेन्सीस नासता. घराचे लायटीचे बिल्स वॉटेवर हावज होल्ड एक्सपेन्स जावं नाल्यार लोन आसता थोड्यांचे, EMI आसता. सो ते कवर जावंक जाय. सो जेन्ना आमी एमर्जन्सी फंड म्हणटा 6 मंथ्साचे तुजे एक्सपेन्सीस मिनिमम 6 मंथ्स. सपोज 12 मंथ्स करता जाल्यार इट वेल एंड गूड. जाल्यार एटलीस्ट 6 मंथ्स करपाक जाय. आतां म्हणल्यार 6 मंथ्स कित्याक मिनिमम? आतां कोण जॉबाक वता तो नॉर्मली 6 म्हयने म्हटल्यार बेश्टो बेकार रावना. 2 म्हयने मे बी हेवटेन तेवटेन रेस्ट घेतलो वॉटेवर आफ्टर 2 मंथ्स तो कसो तरी करून दुसरो जॉब खंय तरी ट्राय करता. सो आमी 6 म्हयने म्हणटा बिकॉज एक एक्सटेंड करून एक बफर दिसाचें. इमर्जन्सी फंड पयलीं आसपाक जाय. इमर्जन्सी फंड पयलीं आसपाक जाय. एस्पेशली अशे कोण मिडल क्लास आसता जेंचे आनी कांयच हें ना, प्रोविजन कांयच ना. पयलीं एमर्जन्सी फंडाचेर फोकस करा आनी देन दे कॅन स्लोली स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आनी एक्चुअली जे बँकेनी जशें की फिक्स्ड डिपॉझीट म्हणा किंवा बाकीचे जे स्किमी आसता पळय तेंचेर इंटरेस्ट रेट चड नासतात. मॅक्स टू मॅक्स 5% आसता अशें पळयलें जाल्यार. जाल्यार तेंच्यांनी खंय पर्यंत फिक्स्ड डिपॉझीट घालचें किंवा आनी खंय करचें कित्याक व्हर्च्युअली किंवा डिजिटली आमकां युवांक इजिली करपाक बरें पडटा. पण जे एज ऑफ 40 क्रॉस केला तेंच्यांनी कशें कितें करचें? तर तांकां पयशे चड जाय आसता म्हणजे सेफूय जाय आसता, पयशे चड जाय आसता, तांकां डिजिटली चड कांय नॉलेज नासता. बरोबर. सो तेंच्यांनी कशें कितें पयशे सेव करचे? हय. सो इट इज गूड फॉर म्हणजे एव्हरीवन. पळय चड पयशे म्हणजे हायर रिस्क हायर रिटर्न. सो आतां इवन इन FD तूं FD सपोज नॉर्मल बँकेन करता जाल्यार 5-6% तुका मेळटा. तीच सपोज हांव एक कॉपरेटीव सोसायटीन करता जाल्यार ती 9-10% सुद्दां मेळटा म्हाका. सो मोस्ट ऑफ द जे एल्डर जनरेशन आसा ते FDन आपल्याक चड रिटर्न मेळटलें म्हणून कॉपरेटीव सोसायटीन घालता. सो कॉपरेटीव सोसायटी थोडे केसीस अशे जाला बिकॉज दे आर नॉट गवर्न्ड बाय RBI.
आतां हितून तुका फर्स्ट हा. बेसीक सांगलें 5 लॅक्स हा. एटलीस्ट 5 लॅक्स तुजे इन्शॉर्ड आसता. हितून कॉपरेटीव सोसायटीन बिकॉज हे बँक म्हणजे रेग्युलेटर नाशिल्ल्या कारणान मोस्ट ऑफ द केसीस तेंचे पयशे म्हणजे सपोज आतां कितें मिसमॅनेजमेंट जालें कॉपरेटीव सोसायटीन, कॉपरेटीव सोसायटी सपोज बंद पडली, पयशे गेले. सो जेन्ना तुमी रिस्क घेता, तुमी आतां रिस्क कितें घेतली, हांगा तुमकां बँक खंयच्या नॅशनलायज बँकेन तुका 6% मेळटाले, बट यू वेंट फॉर 9% रिटर्न. ही तुवें 3%ची रिस्क घेतली, बट रिस्क खंयच्या एट वॉट कॉस्ट म्हणटा तशें. सो सो पयलीं आमी रेग्युलेटर पळोवंक जाय. अगेन कमिंग टू दॅट पॉयंट, पयलीं रेग्युलेटर पळयात, अंडरस्टँड करात कितें आसा तें, आनी मागीर इन्वेस्टमेंट करात. सपोज तुमकां एक्झॅक्ट आयडिया ना, सीक अ प्रोफेशनल एडवायस आनी मागीर डिसायड करा कितें तें. कित्याक आमी आमचे अशें आमचो एक खंयचो सपोज हांव एका कंपनी कडेन आसा, म्हाका तेंच विकूंक जाय, तशें काय करना. वी अंडरस्टँड युअर कितें आसा तुमचें पोर्टफोलियो कसो आसा, तुमचे गोल्स कितें आसा, ते करून मागीर आमी अनबायस्ड एक एडवायस दिता तुमकां. सो तसो कोण तरी सोदा जो तुमचे बऱ्या खातीर हें आनी करतलो. एक्चुअली असो एडवायजर सोदप कसो, कारण प्रत्येक जाण न्ही एडवायजर जर पयले जाल्यार प्रत्येकाचें म्हणणात एक्सेप्शन ऑलवेज देअर. रायट. आपले जी पॉलिसी करता तुका आपले 50% येतले म्हणजे ती पॉलिसी करता, ताका गरज आहा म्हणून करना. सो आमी एक्चुअली प्रोफेशनल एडवायजर कशें सोदप, आपल्याक जाय तशें कशें सोदप एक्चुअली. कारण आजच्या जगान खुबशे एडवायजर आसा, हा. आमी सोड म्हाका 4 घरां सोडलेले कोण तरी एडवायजर आसता प्रत्येक घरान. रायट रायट. सो अशा कंडिशनान कशें सोदप आमी एक्चुअली एडवायजराक, किंवा आमी कितें पळोवपाक जाय आनी तेच्या कडेन वचपाक जाय. बरो क्वेश्चन, बट तो सोदपाक आतां यू कॅनॉट डायरेक्टली क्वेश्चन समज इंटेग्रिटी. बट आतां जेन्ना तुमी खंयचो एडवायजरा कडेन वता, पयलीं तुमी चॅक करा की तो कितें विकपाक सोदता. सपोज तो असो प्रोडक्ट विकपाक सोदता वेरीन तुमकां कमी मेळटलें आनी ताका चड मेळटलें, जाल्यार ऑब्वियसली. बट तें सुद्दां तुमकां म्हणजे आतां कोण ऑब्वियसली तुमचे आतां एज एक यंग आसा, सो यू वील नो गुगल करून हें तें सगळें. बट तेंच्या एजीक तितलें कळपाकूय इट्स अ बीग हें. सो म्हणजे ते जे एडवायजर्स आसा तांकां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता हांव की बेश्टे स्वताच्या फायद्या खातीर दुसऱ्यांक स्पेशली जे ओल्डर जनरेशन आसा तांकां रॉंग प्रॉडक्ट दिवन हें करूंक जायना. दिस इज वॉट आय वूड लायक टू से. आनी ओल्डर जनरेशन सुद्दां चिंतूंक जाय, नाल्यार एटलिस्ट एक सांगपाक जाय, आपल्या भुरग्यांक तरी सांगपाक जाय की अशें अशें आसा. कोण आपलो कोण बरो मागतो ताका तरी सांगपाक जाय की अशें अशें आसा. हितून आपूण घालपाक सोदता, वॉट आर युअर थॉट्स ऑन दॅट. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू गो ऑन गुगल आनी लर्न अबाउट इट. गुगलाचेर सगळें सारकें गावता हें एक्झॅक्टली तेच. जर फायनली जर तुमकां जर जे फायनान्शियल फ्रीडम आमी जेन्ना डिस्कस केलें, तेजे बद्दल जर कोणाक एडवायस दिवपाक जाय, स्पेशली आमचे युथांकूच, कित्याक युथूच फुडें वयतले रायट. आनी युथूच मोस्टली सेवींग करतले. सो तेंच्यांनी खंयसून पावलां दवरचीं आनी कशें स्टार्ट करचें. स्टार्ट फ्रॉम टुडे, वॉट एवर अमाउंट इट मे बी. जशें सांगलां तशें 100-500 रुपयान सुद्दां एसआयपी स्टार्ट करूंक शकता. आनी हांव परत परत एसआयपीचेर कित्याक सांगता, सी आमचे पयशे जे वता पळय एसआयपीच्या थ्रू इन नॉर्मल इक्विटी मार्केट, सो यू आर इन्वेस्टींग इन इंडिया. बिकॉज एवरी खंयचोय म्युच्युअल फंड जावं, इक्विटी म्युच्युअल फंड आसता जो मार्केट लिंक्ड आसता पळय, सो ते जे पयशे त्या कंपनीनी वता, वीच से फॉर एक्झाम्पल आतां आमी हेजेर बसला प्लास्टीक कंपनी जावं नाल्यार ग्लास कंपनी. सो आतां हो बोरोसिलचो ग्लास. सो बोरोसिल कंपनीन तुजे पयशे इन्वेस्ट जाता, एक्झाम्पल दिवपाक. ऑर वॉटेवर आतां आदित्य बिर्ला पेंटलून्स, आमी कपडे घालता पेंटलून्सचे, ऑर टाटा कंझ्युमर प्रोडक्ट्स. डिस्क्लेमर, नॉट अ बाय रेकमेंडेशन. सो ह्या कंपनी तुमचे पयशे वता. सो ही कंपनी केन्ना बंद पडटली. सपोज आतां
कोलगेट जावं नाल्यार टाटा कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स जावं ऑर एनी कन्झ्युमर ड्युरेबल प्रोडक्ट और मारुती सुझुकी हिरो होंडा सॉरी हिरो होंडा सो ह्यो कंपनीज केन्ना बंद पडटल्यो जेन्ना तेंचे सेल बंद जातले सामकें. सेल बंद जावपा खातीर आमचें कन्झम्पशन कमी जावंक जाय ऑर बंद जावंक जाय फॉर दॅट मॅटर नाल्यार दुसरो कोण तरी येवपाक जशें की आतां इलेक्ट्रीक येयलें आनी तेंचेर मातसो हय त्रास जाता. हय ते सुद्दां कन्झम्पशन वाडटलें इलेक्ट्रीक सुद्दां आयलें जाल्यार कन्झम्पशन वाडटलें सो खंयच्याय कंपनीचें कन्झम्पशन ऑर सेल बंद जावप इज इक्वल टू पॉप्युलेशन आमचें कमी जावप ऑर पॉप्युलेशन नाच जावप which is at least this decade or at least फुडलीं 30-40 वर्सां तरी इंडियान ते जावपाचें ना इंडियन पॉप्युलेशन विल ग्रो सो तेका लागून इफ यू सी कितल्योश्योच फॉरेन कंपनीज आतां इंडियान इन्वेस्ट करता बिकॉज आमचे यंग पॉप्युलेशन आसा सो आमी खंयचे इवन ते तुमचे 500ची SIP सांगली पळय तुमचे पयशे सगळे ह्या कंपनीनी वतले वीच वील मेक इंडिया म्हणजे तुमचे पयशे बेजिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज ह्योच कंपनी तुमचे फुडले ग्रोथ जातले मार्केट ग्रो जाले आनी सपोज बिझनसीस ग्रो जाता आनी इफ यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रोथ स्टोरी तुमकांच बेनिफीट न्ही हाव FD वर्क्स इज सपोज आतां हांवें FD धरली तुज्या बँकेन धरली आनी यू आर अ बिझनसमॅन तूं बँकेंतल्यान FD आमचे लोन घेतलो बँक खंयची दितली जी हांवें FD तेंचे कडेन केल्या ती ऑन अ हायर बेसिस से फॉर एग्जांपल हांवें 6% FD मेळ्ळा म्हाका तुका 10% लोनाचेर दितली वॉट यू डू यू टेक दॅट लोन यू स्टार्ट अ बिझनस आनी बिझनस करता बिझनसान तुका एक ग्रोथ येतलो से फॉर एग्जांपल तुका एक 15% मेळ्ळें बिझनसाचेर तुजें प्रॉफीट सो तूं 10% बँकेक दितलो तूं 5% प्रॉफिटान उरतलो बँक म्हाका 6% दितली FD इंट्रस्टाचेर सो बँक वील मेक 4% हितून कितें जाता तूं म्हाजे पयशे एक्चुअली ते बट म्हाका 6% मेळटा तेतून तुका फायदो जाता बँकेक फायदो जाता सो इन्स्टेड ऑफ दॅट सपोज हांव डायरेक्ट तुज्या बिझनसान इन्वेस्ट करता सो बिझनस तुजो ग्रो जातलो तशे म्हाजे पयशे ग्रो जातले मदलो मनीस वयतलो. हय सो इट इज नॉट लायक हांव FD करूच नाका म्हणटा तशें ना FD करूंक जाय बट शॉर्ट टर्मा खातीर आतां कोण FD करता फॉर लॉंग टर्म नॉट एडवायजेबल से फॉर एग्जांपल आतां हो ग्लास हो सपोज आयज 100 रुपया आसा ओके म्हाका हो घेवंक जाय आयज पूण हांव म्हणटा तो फुडल्या वर्सा घेवया आतां नाका फुडल्या वर्सा घेवया इन्फ्लेशन तुका सांगलें 6% आनी हांवें सपोज ती नॉर्मल FDन धरली वेरीन आतां फाटल्या वर्सा जशें 5% जाल्ली FD सडन सो सपोज म्हाका फुडल्या वर्सा हांव आयलो ते घेवन सेम 100 रुपयाचो ग्लास ते 100 रुपया धरले फुडल्या वर्सा म्हाका 105 मेळ्ळे 5%. आनी हांव घेवपाक आयलो जाल्यार ह्या ग्लासाची व्हॅल्यू आसतली 106 रुपया जो लास्ट इयर म्हाका घेवपाक मेळटालो 100 रुपयाची व्हॅल्यूचेर सो फुडल्या वर्सा 106 जालो आनी म्हाका त्या 100ची व्हॅल्यू मेळ्ळी 105 पेपरार कितें दिसतलें 100चे 105 जाला बट पर्चेसींग पावर कमी जाली सो हे एका वर्साचें सांगलें थोडे लोक आसता ते लॉंग टर्म म्हणजे एवरी इयर रिन्यू करत रावता सो सी द डिफरन्स कितलो कमी आनी जाता लोकली थोडे पयशे अशे सेव करतात पिग्मी बीन आसतले सो पिग्मी खंय पर्यंत आमकां सेव करपाक शकता किंवा सेव करपाक शकता आमचे पयशे पिग्मी इज अ म्हणजे कोण तो बिझनसमॅन आसा तेंकां एक वन ऑफ द वे सो कॅन कंटिन्यू डुईंग पिग्मी कित्याक तेंकां आफ्टर एवरी 1 इयर तेंकां पयशे मेळटा सो दॅट इज दॅट कॅन बी कन्सिडर्ड एज अ सेविंग जेन्ना स्टार्टींग सांगलें तशें मोर दॅन लेस दॅन 1 or 2 इयर्सा खातीर पयशे खंय दवरूंक जाय यू कॅन कीप इट इन FD जावं नाल्यार पिग्मी जावं इवन नॉर्मल जे बँक अकाउंट आसता तेतून सुद्दां दवरूं शकता कारण पिग्मी बीन अशें ऑप्शन भुरग्यांक खूब बरें पडपाक शकता डेली बेजीस सेव करपा खातीर डेली स्पेंड करच्या पेक्षा डेली पिग्मीन घातलेलें बरें पडटा न्ही रायट सो एक शेवटची तुमच्या कडल्यान जाल्यार व्हिडिओ सोंपोवपाक जाय किंवा हेजो कन्सिडर एक समरी म्हणून तुमकां सांगपाक जाय जाल्यार कितें आसतलें ह्या व्हिडिओच्या ओवरऑल सो फर्स्ट थिंग जो
मार्केट हो. हे इज नॉट अ गॅम्बलिंग हे. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता नॉट ओन्ली इन मार्केट, खंयच्याय हितून इन्व्हेस्टमेंट करता जाल्यार पयलीं रेगुलेटर चॅक करा, पळया तुमकां वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, तुमकां कितले रिटर्न्स एश्युअर करता, कितें डॉक्युमेंट आसा काय बेश्टेच वर्बल कम्युनिकेशन सांगता ते पळया. एक परत एकदां बॅक ऑफ द मायंड चिंतात ते खंयचे हेजेर, कित्याक ते थोडे थोडे स्किम्स असतात ते सांगतना सारके तुका हायप करून सांगतात. हम्म. सो तुका एक उजो भेटता त्याच टायमार हम्म. घालया. जस्ट गिव इट अ थॉट, चॅक चिंता तेजेर, मागीर इन्व्हेस्टमेंट करात. आणि सपोज एक मार्केट रिलेटेड फंड्सान तुमी घालपाक सोदता, इन्व्हेस्टमेंट करात बट फॉर लॉंग टर्म करात. बिकॉज पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग इज द मॅजिक. कित्याक तुमकां सपोज एक 20 वर्सां सपोज रावले, कित्याक 20 वर्सां मार्केटान म्हणल्यार तांकां खूब दिसता. पूण आमी आतां प्लॉट घेतला आसतलो आमच्या एन्सेस्टर्सान, ग्रँडफादर फादरान, 20-25 वर्सां आसतलो तो. ऑब्वियसली तोय सुद्दां एसेटूच. बट तितून आमी कितें करता, सद्दां पळयना आमी कितली रेट जाल्या ती. सो तितून पयशे घेतला विसरले. सो वेन यू इन्वेस्ट इन मार्केट यू शूड ट्रीट इट लायक दॅट. कळ्ळें? जशे सपोज तुमी तो एज अ एसेट चिंततात, इन्व्हेस्टमेंट करा आनी पळोवं नाका, तो आपुणूच ग्रो जायत रावतलो. सद्दां तुमी एवरी डे पळोवंक वचत जाल्यार तें जावचें ना. आणि इवन एक जस्ट मजा हा. दिली शेअर मार्केटान खुबशे भुरगे 10 रुपया शेअर, 5 रुपया शेअर गावलो, फाल्यां 12 रुपया जालो, 13 रुपया जालो, हा. असले पळयतात. सो हे शेअर्स एक्चुअली बरे असतात का कशें कितें असतात? खुबशे जाण दाखयतात सुद्दां, व्हिडिओ सुद्दां पळयले Right. जाल्यार आमी. सो तेका पेनी स्टॉक्स म्हणटात. सो ते कशें आसा, तो आतां कशें आसा, तुका एक सेफ वॉट एवर एबीसी स्टॉक 5 रुपया आसा, तुका कसो कळ्ळो? तुका कोणे तरी सांगला आसतलो, नाल्यार अशें खंयचे तरी हवा जाली आसतली. सो ती तुजे कडेन पावोवपा खातीर कोणे तरी ती हवा जनरेट केल्या. सपोज हांव ऑपरेटर, खूब आसा शेअर्स म्हणजे पयशे, और आय हॅव अ ग्रुप, दीस इज हाव इट वर्क्स. आमी चल ह्या कंपनीचें मातशें करया. सो तो शेअर आसतलो एक 2 रुपयाचो, से फॉर एक्झाम्पल. आमी वांगडाच खूब जाण परत परत ते शेअर घेत रावतले. ओके, हांव घालतलो, तूं काडटलो. ओके, आमीच बाय सेल करतात, नाल्यार बेश्टेच थोडे घेत रावले. सो वॉल्यूम वाडटा तेजेर. आनी वॉल्यूम वाडल्या कारणान आतां सगळे स्कॅनर्स आसतात. सो कोण स्कॅनर घेवन बसता पळय एवरीडे, सो थंय एक डेटा येतात न्ही, ह्या कंपनीच्या शेअर्सांचो वॉल्यूम वाडलो. सो वॉल्यूम वाडल्या कारणान बाकीच्या लोकांक ते हो शेअर कितें तरी जाता दिसता हितून. सो 2 रुपयाचो जो शेअर आसता, बिकॉज आमी घालत रावले, आमी आर्टिफिशियली तो 5 रुपया केलो. ओके, सो तूं घालतलो पयशे, आनी कोण घालतले? पयशे घातले तुवें 5 रुपयाचे, एक 6 रुपया जाले सपोज, आमकां 2 रुपया वयल्यान 6 रुपयार पावले. आमी विथड्रॉ करतले. आनी सगळ्यांत चड शेअर आसतलो आमचो भितर, म्हणजे आमच्या ग्रुपाचो. आमी ते विथड्रॉ केल्ल्या कारणान शेअर देंवलो. सो तूं 5 रुपया तुवें घातला, तो तुका आनीक कमी मेळटलो, 3 रुपयार मेळटलो, 3 रुपया जातलो. 2 रुपया लॉसान तूं. आतां तूं कितें करतलो, परत 5 रुपया येवपाक म्हूण तसोच रावतलो. आनी तो मागीर तुजो शेअर तो थंयच उरता. कितलेशेच अशे म्हाजे क्लायंट्स जे येतात, क्लायंट्स मागीर तेंचो पोर्टफोलियो घेवन, नॉर्मली असले शेअर्स आसतात. पूण आपणे पयशे घातले, आपणे घातलो तेन्नाच मायनसान गेलो, आनी आतां तो परत येवंकूच ना. बिकॉज तो येवचोच ना, बिकॉज ते केल्लोच आर्टिफिशियली इन्फ्लेट केल्लो आशिल्लो. पंप एंड डंप म्हणटा आमी. सो आमी खूब वांगडा घालता, वाडयता आमीच, आनी तुमी बाकीचे लोक घातले, जितलो आमकां प्रॉफीट गेलो आमी काडलो. सो आयडियली पेनी स्टॉक्सा कडल्यान पयस रावल्यार बरें.
आता थोडे लोक एक्झाम्पल दिता लेट राकेश जुन्नवालाचे. ताणें टायटनाचो शेअर ₹3 घेतलेलो. दॅट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. ही इज एन आउटलायर. तेन्ना तेणें ते स्टडी करून ही वॉज अ जिनियस. सो तेणें खंयचे कंपनीन शेअर केलो बट ते एक एक्झाम्पल ग्लोरिफाय करून बाकीची इतली फेल्ड एक्झाम्पल तुमी उलोवन इग्नोर करूंक शकना. आयडियली यू शूड अवॉइड. म्हणजे क्विक रिच जावपाचे खंयचोच फॉर्म्युला नासता. टायम वयता तितून. सक्सेस इज नॉट ओवरनायट. वेल आता कोण देर आर केसीस म्हणजे बट इट इज बेसिकली ऑन लक. सो तूं लकाच्या बेसिसाचेर तूं सगळे पयशे रॉंग हितून घालूंक शकना. सो ते सुद्दां सपोज करता जाल्यार एक रिस्क एपिटायट तुमची पळया, अंडरस्टँड करा तुमची रिस्क कॅपेसिटी कितली आसा. जस्ट बिकॉज आतां हांव बसलो आनी म्हाजो एकटो कोण फ्रेंड आसा पळय इन अ बेटर फायनान्शियल पोझिशन दॅन मी, आनी तो सपोज एक 10 लाख घालता जाल्यार हांव बेश्टो 10 लाख घालूंक शकना. दॅट 10 lakhs might be 1% or 10% of his portfolio, which might not be the case in me. सो जेन्ना खंयचो हे करता पयलीं चॅक करा तुमची रिस्क कॅपेसिटी कितली आसा आनी मागीर तुमी एंटर करा. बाकीचे जे सोशल मिडिया पळोवन आपूण ट्रेडर हांवेन मर्सिडीज घेतली, हे घेतले, हो हे घर घेतले, ते घर घेतले. ओके तुमी तेका हे करा बट जशें ते केल्या म्हणून आपुणूय फास्ट करपाक सो समटायम्स कितें जाता ओवर ट्रेडींग जाता. मागीर ट्रेडिंग करीत रावता आनी यू एंड अप पेयींग मोर ब्रोकरेज टू द हे कोण प्लॅटफॉर्म आसता तेका देन मेकिंग मनी फॉर युअरसेल्फ. ट्रेडिंगेन खुबशे भुरगे करियर करपाक वता तेंच्यांनी म्हणजे खंयची गायडन्स घेवन फॉलो करपाक जाय. सो ट्रेडिंग करपाक वता फूल टायम ट्रेडर जावप हो लॉंग प्रोसिजर. आतां कशें आसा एक म्हयनो तुका प्रॉफीट जालें, 2-3 म्हयने प्रॉफीट जालें, दॅट डजंट मेक यू अ फूल टायम ट्रेडर. एक दीस असो येतलो सगळें जितलें केलां पळय यू मायट लूज एवरीथींग. सो तेका लागून जेन्ना ट्रेडिंगान सुद्दां एंट्री करता सपोज तुमकां इवन आतां सपोज कोण पळयता जे कंटिन्युअस प्रॉफिटानूच आसा तेंच्यांनी सुद्दां जेन्ना रिस्क खंयचो ट्रेड घेता एक स्टॉप लॉस म्हणटा आमी तेका, स्टॉप लॉस लाय ऑर एटलिस्ट एक मेंटली चिंतात दीस शूड बी माय स्टॉप लॉस. हेजे सकयल गेलो जाल्यार आपूण विकता. नाजाल्यार कितें जाता पयशे केला इतली म्हयन्याची प्रॉफीट आसा यू मायट लूज एवरीथींग. आनी स्टार्टिंगूच फूल टायम ट्रेडर जावपाक तुमचे कडेन बॅकअप आसचो पडटा. जाल्यार सगळें सोडून पयलीं तुमी स्टडी सोडली आपूण फूल टायम ट्रेडर जातलो म्हणून नॉट एडवायजेबल. स्लोली पयलीं तुमी स्टार्ट करा. यू कॅन स्टार्ट वीथ नॉर्मल शेअर्स तुमी ट्रेड करतात ते पळयात तुमकां जाता काय ना ते आनी मागीर एंटर इनटू दॅट. फूल टायम वांगडाच एंट्री करप इज अ बीग रिस्क. नॉर्मल जर हाऊस वायफ सेव्हिंग करपाक सोदता किंवा इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदता तेणी कशें करचें कित्याक तेजे कडेन खूब पयशे कमी आसता. तेजें कंडिशन अशें आसता की बाबा भुरग्यां खातीर सेव करपाक जाय घोवाक सांगिनासतना किंवा घोवाक सायडीन दवरून तो पयशे यूज करपाक शकता. अशा कंडिशनान बायलांनी कशें कितें पयशे सेव करपाक जाय. हय सो से फॉर एक्झाम्पल एका कोणा कडेन सपोज एक 2,000 एवरी मंथ सेव करूंक शकता ती जाल्यार एक अमावंट 1,000 मे बी 50-50% करून थोडो अमावंट सेविंगान दवरपाचो. लायक लिक्वीड फंडान जावं नाल्यार नॉर्मल ऑर इवन आरडी सुद्दां करूं शकता फॉर दॅट मॅटर. सो एवरी इयर एक थोडो अमावंट येतलो आनी एक अमावंट आसतलो पळय तो तेंच्यांनी फॉर लॉंग टर्माक दवरूंक जाय. बिकॉज तुमी इन्व्हेस्टमेंट करता फॉर भुरग्यां खातीर सपोज दवरता जाल्यार तो अमावंट तुमी फॉर लॉंग टर्म दवरूंक शकता. ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करपाक ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट. डू नॉट कीप कितें म्हणटात ते ऑल एग्स इन वन बास्केट. करेक्ट. सो इवन आमी जेन्ना इन्व्हेस्टमेंट हे करता एसेट अलोकेशन म्हणून आसता. सो फूल 100% इन वन थिंग, 100% इन गोल्ड or 100% in anything is risky. So तुम्ही सगळे हेजेर
हे करा तुम्ही एफडी दवरात. हांव म्हणना आतां बिकॉज आय एम मोर टुवर्ड्स म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर फक्त म्युच्युअल फंडूच करा अशें म्हणना. एफडी दवरा तुमची, आरडी करा आनी बाकीचे तुमचे गोल्ड जावं मार्केटान जावं. बट सपोज तुमकां एक प्रॉपर एक वेल्थ क्रिएशन करपाक जाय जाल्यार इन्वेस्टींग इन मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन. तुम्ही बेसिक मिस्टेक्स कितें पळयला तुमच्या क्लायंटांचे? जस्ट फॉलोईंग द हर्ड मेंटॅलिटी. म्हणजे आता जेन्ना कोविडान मार्केट क्रॅश जावपाक लागले, सगळे काडटा म्हणून लोकांनी काडले. नेवर सेल when everyone is selling. जेन्ना मार्केट क्रॅश जाता इट इज अ बायींग ऑपॉर्च्युनिटी. आणि जेन्ना SIP करता कोण, देर इज अ टर्म कॉल्ड डॉलर कॉस्ट एव्हरेजिंग. आता इंडियन आमी रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग म्हणटा तेका. सो सपोज एक वॉट एवर एक लेवल आसा, तुका 10,000 व्हॅल्यू आसा, 10,000 तूं इन्वेस्ट करता, मार्केट क्रॅश जालें, 10,000 वयल्यान सपोज ते 7,000 पावले, म्हणजे एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट वतले. सो यू आर इन्वेस्टिंग इवन एट अ लोअर लेवल. आणि जेन्ना परत मार्केट बाउन्स बॅक जाता, सगळ्यांचे लोअर लेवलार तुवें पयशे घातला पळय, दॅट मेक्स द मोर मनी. लोकांनी मिस्टेक कितें केल्या, आनी मोस्ट ऑफ द टायम पीपल मेक दीस मिस्टेक, सगळे न्यूज पळयता, लोक कितें बाकीचे फ्रेंड्स उलयता ते पळयता आनी पॅनीक जावन विड्रॉ करतात. आनी दीस हॅपन्स जेन्ना कोण डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता खंयच्या एपा वयल्यान, तेंचे कोण एडवायझर ना काय ना, सो त्या टायमार मोस्टली दे फेस दीस प्रॉब्लम. कित्याक ते हँड होल्डिंग कांयच नासता, इमोशनली सामके पॅनीक जाल्ले आसता ते. सो आपले पयशे मायनसान वता, सो ते विड्रॉ. सो जेन्ना मार्केट क्रॅश जाता सकयल म्हणजे डावन जाता, यू शूड ऑलवेज लूक इट एज अ ऑपॉर्च्युनिटी. आनी इनफॅक्ट इफ यू हॅव मोर मनी जाल्यार तेन्ना इन्वेस्ट करप. सो हे हांवें मोस्ट ऑफ द क्लायंटांचे पळयल्ले आसा. दीस इज वन. सेकंडली अशें कॉपरेटीव सोसायटीन चड इंट्रस्ट मेळटा म्हणून म्हाज्या एकट्या क्लायंटान, आय वोंट टेक नेम, बट 50 lakhs घातलेले. 50 lakhs. आनी कॉपरेटीव सोसायटी ती बंद जाली आतां. सो तेजे गेले. ना, ऍक्च्युली अशें सुद्दां आसता न्ही, कॉपरेटीव सोसायटीज खूब लॉंग टर्मासून चलता. थोडे लोक अशें म्हणटात, तूं आपल्याक सांगनाका रे, ती आतां इतके वर्स चल्ला मरे, फुडें चलतलीच रे. सो अशा टायपच्या मेंटेलिटीन कितें करपाचें? म्हणजे त्या क्लायंटान तसल्या लोकांचें म्हणटा, आतां पळय थोडी कॉपरेटीव सोसायटी आहा ती इवन आफ्टर 70 years बंद पडली. सो यू नेवर नो. इवन बँक सुद्दां आतां बिकॉज RBI आसा, सो मर्जर जाता, कशें जाता, पयशे लोकांचे मेळटा, ऑर एटलीस्ट अप टू 5 lakhs तरी कवर आसता. कॉपरेटीव सोसायटी रिस्की. करता जाल्यार एक सेफ बॅट खेळा, फूल अमावंट, म्हणजे डोंट पूट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट. तशें करनाका. आनी जस्ट फॉर एक एक्स्ट्रा रिटर्न मेळपा खातीर थोडो अमावंट तुमी करूं शकता. आनी म्हाका आतां दिसता फायनान्शियली एडवायस जर घेता जाल्यार त्याच मनशां कडल्यान घेवंक जाय जाका तितून एक्सपर्टीज आसा. सगळ्यां कडल्यान खंयसरूय कितें विचारलें जाल्यार जेन्ना मार्केट वयर आसता तेन्ना एवरीवन इज अ फायनान्शियल एडवायझर, फायनान्शियल एक्सपर्ट जाता. जेन्ना क्रॅश जाता तेन्ना सगळे ओगीच आसता. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हॅव सम प्रोफेशनल एडवायस. आनी कित्याक पळय आतां पयशे आमी जोडटा, इतले त्रास करून जोडटा, आनी जस्ट एक म्हणजे रॉंग कोणाची एडवायस घेवन, नाल्यार कोणे बेश्टोच आपल्याक रॉंग हें केलें, गायड केलें आनी पयशे घातले, गेले. आफ्टर ऑल हार्ड अर्न मनी. सो पयशे तुमी घालता तेन्ना सारके एडवायस घेया, मागीर करा. थँक्यू फॉर शेअरिंग युअर एक्सपिरियन्स. मोस्ट वेलकम. वंडरफूल. हो तुमकां व्हिडिओ आवडलोच आसतलो. ह्या व्हिडिओन तुम्ही खूप गजाली शिकले आसतले. आय एम रिक्वेस्टिंग जे तुम्ही व्हिडिओज पळयता पळय, त्या व्हिडिओन एक नोटपॅड दवरान सगळें नोट करा. तशेंच तुमकां येणाऱ्या काळात खंयचे व्हिडिओज जाय, खंयच्या टॉपिकांचेर उलयल्ले जाय, खंयच्या एक्शनाचेर उलयल्ले जाय, किंवा खंयच्या टॉपिकाचेर डिस्कस केल्ले जाय, इवन खंयचे गेस्ट जाय आमच्या प्लॅटफॉर्माचेर, ते आमकां नक्कीच कळवा. इफ जर तुमकां सुद्दां येवपाक जाय ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जाल्यार आमकां कमेंट करा किंवा ईमेल करा. थँक्यू.